राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावान शांततायेन आंदोलन करपी भुरग्यांक गोयच्या मुक्ती दिसात हायजॅक करून पुलिशेन व्हरून दवरप ही लजेची गजाल। सोशल मिडियाचेर हे प्रकरण व्हायरल जाल्ल्यान पुराय संवसारान गोंय सरकाराची ही करणी पळयली। गोंय सरकार आनी पुलिसांनी गोंयकारांक लजेक घाले। सरकार आता तरणाट्यांकूय भिवपाक लागला काय कितें? सत्ता वाचोवपाचो भंय जाल्ल्यान युवा शक्तीचो आवाज दामून दवरपाक सोदता। गोंयचो आवाज संघटनेन सरकाराक विचारला। गोंयचे भाजपा सरकार दिल्लीपती आणि भांडवलदारांचे गुलाम जावन रावला। पणजेचे आझाद मैदान आंदोलना खातीर बंद करून मैदानाकच गुलाम केला। मुक्ती दिसाच्या 60व्या वर्साच्या अनुच्या आरंभाच्या सुवाळ्या वेळार शांततायेन आंदोलन करपी युवकांक उबारून बसीत कोमून भोवड्यात रावले आणि निमाणे कडेन फोंडे पुलिशेंत व्हेले। कित्याक उबारल्यात तेवूय तांकां सांगलें ना। पुलिसांनी ही गुंडगिरी कोणाच्या सांगण्यान केली? अलोकशायकरणेन गोंय सरकारान गोंयकारांक लजेक घाले अशें म्हणत गोंयचो आवाजान सरकाराचो खर निशेध उक्तायला। पळयात तांचें म्हणणें। So what happened on the 19th of December 2020 can be considered as history in Goa, because for the first time in a very long time the youth have been detained or had been detained by the Goa police, and they were detained under the guise of national security. But national security against what? Events and programs like flash mobs, music, skits, street plays, and the commemoration of the Liberation Day, for which even the Goa government was present at Azad Maidan. Are these events and programs considered bad in the interest of national security that you had to detain youngsters? This was a sinister move to demotivate and discourage the youth from doing what they do in their own way to save our pristine nature. What is the government scared of? Are they scared that their future is bleak? Or are they scared that the youth have finally started voicing their opinions against so-called developmental projects that the government is doing, and saying that it is being done in the interest of us Goans, whereas we all Goans know that these projects are not in our interest, neither are they being done for our benefit? And to the police, I ask, looking at the legal aspect of it, where were your procedures? You are meant to execute the laws, you are meant to uphold the laws, but what are you doing? You detain the youth without telling them under what section, under what law, under what act they are being detained. लज अख्ख्या गोंयच्या जनतेक लज, फ्रीडम फायटरांक लज, सगळ्यांक लज। ही जी भाजपची सरकार जाल्लेली आसा ती सामकी गुलाम जाल्लेली आसा। ते दिल्ली त्यांच्या हायकमांड बसला तेंची गुलाम, कॅपिटलिस्ट सगळे जे बिझनसमॅन आहा जे हांकां पयसो ओत्तात, कॅसिनो लॉबी बीन तेंचे गुलाम जाल्लेले आसा। ही गुलामांची सरकार ही। आतां ते गोंयची शान जो आझाद मैदान आहा तेका सुद्दां गुलाम मैदान करपाक सोदता ती। पुलिसान भुरग्यांची बस हायजॅक केली आनी म्हापशा वाटेन परतिला, खंय घेवन वयता खबर ना। परत विचारले कितें अशें केन्ना गोंयान घडोंक ना। पुलीस असली गुंडागिरी करपा सारके कितें चल्ललें? फाटला करून तेंचो फाटला करून आमी ती बस आडयली। पळय जाल्यार बशीन खऱ्यांनीच पुलीस आनी भुरगीं बाबडी थंय कारणाय मारता। खंय व्हरता कोणाकूच खबर ना, स्वता पुलिसांक खबर ना खंय व्हरता ते। अख्खे जगभर ते व्हिडियो पावले। लज सामकी लज करून घेतली। नाक कापले गेले सीएमाचे आनी ह्या सरकाराचे। तुमी सारके दाट चामड्याचे राजकारणी जाला आनी तेंचे कडल्यान कसलो भंय दिसपाक लागलो तुमकां? तेंचो अपहरण करपा सारको। गोंयच्या मुक्ती दिना दिसा तुमी लोकांक तुमकां जाय तशें साजरो करप म्हणून सांगता, मागीर मुक्ती कसली तर ती? हो प्रश्न आमी सरकाराक विचारपाक सोदता आनी तांकां मागता की तुमी हेजेर उत्तर दिवचें। गोवा 365 खातीर श्याम च्यारी।